Page 129. Papya tumre nirbhagya. I-22. पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्ताच्या पळयणारी सांगात्यांक म्हणजे सान फ्रांसीस शावेर, सांत इग्नास de Loyola, Sant Teresa de Avila, Sant Philip Neri आणि Sant Isidore हांकां 12 मार्च 1622 वर्सा 1622 देवान सांत केले. सांत पावलो उपरांत सान फ्रांसीस शावेर एक व्हड मिशनर अपोस्त जालो. ह्या वर्सा ताच्या सांत कोरोनांच्या 400 वर्सांचो आमी उगडास करता. सान फ्रांसिस्कान सुम्या पासत भितरल्यान सारको मेकळो आसूंक उपास एक आत्मसमर्पणाचें मागणें केलें. ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून कुरपेच्या नव्यानाच्या पयल्या दिसा आमी आतां कात दिवन सांगातान परिशदीक वाट चलूंक ह्या मिसान आमकां कृपा मागुया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमी सगळीं जाणां हांगसर एका कारणाक लागून आयिल्लीं आसात. तुमचें इंतेसांव, तुमचें मागणें तें मनांत दवरात. खूब जाणां आयज आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करतात वो काजाराचो दीस मनयतात. ह्या सगळ्या पासत तुमचीं इंतेसांव आसात तीं आमी मनांत दवरून मागता. थँक्स गिवींग मास म्हणजे दिनवासनेचें मास फ्लॉयडान दिलेलें आसा भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराक, आनी त्याच प्रमाणे जेरी कार्दोजानूय भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर दिनवासनेचें मीस भेटयल्लें आसा. दुआर्त आनी सँड्रा आपली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतात, तो तांचे पासतूय आमी मागया. पॉलिन फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत आमी मागया. ही सगळीं इंतेसां मनांत धरून आतां देवाचें बोगसणें आमी मागया. आमी सगळीं जाणां देवाचीं भुरगीं, पूण देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी जियेना. उतरांनी कोन्यांनी चालींत आमी एकामेकाक फटयता फसयता, उपवास करता, पूण मागीर आमचें सगळें आदले भाशेनूच. असलो उपवास देवाक मानना म्हणून तो आमकां आपल्या उतरांतल्यान सांगतलो. पूण कसलो उपवास जाय की तेंय तर आमचेर आयलें कोसळ्ळें जाल्यार आमी केन्नाच भिवंक फावना आनी देवाचेर शीण करूंक फावना. देवान तें करूंक ना, अदृश्यान केलेलें आसा. पूण देव आमकां घोटाय दितलो. ही आमी विसरल्या त्या वेळार आनी कुड्ड्या देवाशी पर्यंत गेल्लीं आसा. हें बोगसणें मागया आनी परतून आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत आमी घालून तें जियोंक आमी ह्या वेळार आमची पातकां आतां कबूल करया. सगळीं जाणां काळजान थाण म्हणया. हांव पातकी म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. काकळूत
मागुया. काकलूत सरा बापा, प्राचिताची वाट आमी दवरल्या तेच वाटेन दोयेन तूं आमकां चलय. हे परी आमची कुडीची दणवण खऱ्या प्राचिताच्या मनान आनी काळजाचे भक्तीन आमी आचारी कोर. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, थांबो नासतना बोब मार, तुत्तुरी सारको तुजो ताळो आयकूं दी. म्हजे पोरजेक आपले गुन्यांव कळय. जाकोबाच्या गोराण्यांक आपली पातकां ओळखूं दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची समूत सांबाळपी पोरजां जाल्ले परी दिसान दीस म्हज्या फाटल्यान येतात. म्हजी चाल ओळखूंक सोदतात. म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देवा लागीं आयलोलो पळोवंक ओत्रेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पलोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खुशी तुमी पाळटात आनी सगळ्या तुमच्या रीणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात त्याच बरोबर तुमी झगडीं आनी उजत करतात आनी दोया नासतना दुर्बळ्यांचेर तुमी मुठी मारतात. आयज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कधीच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दीसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली बागोवन गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडोवन असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्परा, देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. अनितीच्यो सांकली मोडात आनी सोंसू नजो तो भार पेल्या वयल्या काडून उडयात. धुमाळो सोंसतेल्यांक मेकळी करून सोदात आनी ताच्या खांदा वयली झूम मोडात. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी घरदार नासलोल्यांक बिराड दियात. विंगल्या मनशाक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाये रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यान तुमचे प्रमाणीकपण वेतोलें आनी तुमच्या फाटल्यान सर्वेस्पराची महिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. खालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. जबाब. खालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. काकूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोणवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय.
पातकांचें कोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर, रेब्यांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब: खालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो ना. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्यान म्हज्या, थीर मन घडोवन देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजें कोडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका, तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब: खालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूंक उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा, तुजे सरशीं पातकी परतून येतेली सायबा. जबाब: खालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. उद्गार: तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात, आनी सरस्पोर तुमचे सवें आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुवांचे शीस जेजू सोशी आयले आनी ताणें म्हणलें, आमी आनी फारीचे उपवास कोत्ता, पूण तुजे शीस उपवास करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सुरशिल्लो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपवास कोत्तले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. उपवास ज्या दिसा आमी करूंक सोदता त्या दिसा आमकां अदीक भूक लागता. थोड्या जाणांक अशें दिसता की उपवास करीत जाल्यार आवय मरतले आमी. थोडीं जाणां उपवास कोत्तात आनी तांकां जायना म्हणून म्हजेलें जाता म्हणून गोरवान भोगतात. म्हजेलें जाता तांचेलें जायना. असलें देवाक मानचें ना म्हणून आमकां पयले वाचपान सांगलां. उपवास कित्याक म्हणून कोत्ता आमी? हे पळय फारिजे वाचलेले ते उपवास खूब कोत्ताले. कित्याक लागून? तांकां देवा कडून जाय पळय तें मेळटा म्हणून ते समजताले. म्हणजे देवाक म्हज्यान बांदूंक जाता. बटन ऑन केलो लायट पेट्टा. ते भाशेन देव तो मनोभव चलचो ना म्हणून देव सांगता आमकां. उपवास केलो तर दुसऱ्यांचेर म्हजी जबरदस्ती आसतली म्हणून हांव ताका खाला उडयतलो, म्हज्या ताब्यांत करतलो. असले पळय चिंतना आसात ती सारकी न्हय म्हूण आमकां देव सांगता. उपवास कोत्ताय तूं आनी दुसऱ्यांक बरें करच्या आसतना वायट कोत्ताय, वायट उलयताय, असलें चलचें ना. उपवास आमी कित्याक कोत्ता? आमची पळय चाल आसा ती घडोवन आयिल्ली आसा ती तोडच्याक, ती काडून उडोवच्याक आमी उपवास करूंक जाय. तें घडलां वो घडोंक ना जाल्यार आमी तें पळोवंक जाय. सांतिनासान आमकां अशें सांगून दवरलेलें आसा असले उपवास आमकां चलचे ना म्हणून. उपवास कोत्ता जाल्यार म्हजें आपलेपण पळय आसा तें हांवें सोडून दिवंक जाय. भितरल्यान हांव स्वतंत्र जावंक जाय. आयज हांवें सकाळीं मागणें घेतलें तें प्रिंसिपल आनी फावंडेशन. म्हणजे कितें? देवान आमकां कित्याक रचल्या? ताका जाणो जावच्याक, वळखोच्याक. आनी वळखलो की ना देवाक आमी ताका महिमा दितले हांव, वाखाणटले हांव. कित्याक तो इतलो बरो आनी ताणें सगळें आमचे पासत घडोवन दवरलेलें आसा पळय. दिसाच्या दिसा सगळो निसर्ग कशे भाशेन चलता पळय तो एक मिनट बदलो ना. इतलो थाऱ्यार सगळें थाऱ्यार आसा. हे असले देवाक आमी अणभवलो की ना कितले आमी ताची महिमा गावंक जाय, कितले ताका आमी वाखाणूंक जाय. आनी तो
आमचे सोबे एकामेकाची सेवा करूंक सोदता पूण ताका आमी सहकार करूंक जाय, करूंक ना. म्हणून हो प्रिंसिपल एंड फावंडेशन म्हाका देवान कित्याक रचला, ताका वळखोवच्याक, ताका रेस्पेद मान दिवच्याक, ताका वाखाणच्याक आनी ताचे एकवटान एकामेकाची सेवा करच्याक. हांवें अशें आमी आयकलेलें आसा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पोर तुज्या देवाचो तूं मोग करतलो. आनी तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो करतलो. कित्याक लागून? पेलो कोण? आमी सगळीं जाणां जेजूच्या कुडींत एक जाल्लीं आसा. जशे भाशेन आमचे कुडीक सांदे आसा ते भाशेन आमी जेजूचे कुडीचे सांदे. ताका लागून हांव दुसऱ्यांचो परामर्श कोत्ता. म्हजे कुडीचो म्हाका तर हांगसर जुवार चाबली आनी थिचोच चाबली, हांगसर आनी थिचोर हांव खरपितां तें काडपाक. तेच भाशेन हांव एकामेकाचो परामर्श करतलो. ह्या हेतूक लागून आमी उपवास करूंक जाय. हें म्हजे मदें घडोवन येवच्याक आनी जेजूक जो म्हजे सोबे आसा ती संदी दिवच्याक एकामेका बरोबर वावरून आनी मोगान जिवंक. सांत फ्रांसीस शेवेरान कशे भाशेन उपवास केलो तो जाणा तुमी? आमी खूब आयकलेलें आसा. पयलो तो इनासाचें आयकोन आसलोलो, किंकोंत कोत्तालो, आपणाक जाय पळय तशें कोत्तालो. आरे बाबा, सगळो संवसार जोडले आनी जो आत्मो इबाडलो जाल्यार कसलो फायदो? मागीर ताका तें पोटोंक लागलें आनी ताणें अशे भाशेन ते पळय इनासा बरोबर 7 जाण आसलेले, ताणें एक व्रत घेतलो. म्हणजे आपलें जिवीत देवाक समर्पिलें थंयसर पारिसाक. तें जाल्या उपरांत इनास कितें म्हणूंक लागलो, तो आपलें जिवीत जेजू सोबेन थिरायतलो. आनी खरेपणी ताणें इतलें थिरायलें की 4 दीस उपवास केलो. उदक ना म्हणून जेवण घेतलें ना. इतलो खोरायेन ताणें उपवास केलो. कित्याक लागून उपवास केलो जाणाय? ताची एक चूक आसलेली. देवान ताका देणें दिल्लें, तो बरो खेळगाडी आसलेलो, खेळ बरो खेळटालो. पूण ताका लागून ताचे मदें गोरव आयलोलो. तो आपूण व्हडलो म्हूण चिंतालो. पूण कितले खेळगाडी आसात ते ताचे बरोच बरे आहात, पूण आपूण बरो आहा म्हणून हो गोरव ताच्या मनांत आयलोलो. म्हणून हें ताका कळ्ळें आनी ताणें ह्या पासत उपवास केलो. म्हाका आनी हे भाशेन आनीक गोरवान बरोवन म्हजें जिवीत सारूंक नाका. देवान देणी दिलेली आसा ती देवान वापरूंक जाय. देवाचे पोरजे पासत, देवाचे कुडी पासत. हो असलो मनोभव आमचे मदें उपवासांतल्यान येवंक जाय. आनी ताका लागून ताणें आपलें भितरलें आंतरीक जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयलें आनी जेजून ताका पोतकरलो आनी ताचे सोबे हो सगळो वावर करूंक लागलो. आनी ताका लागून आयज पर्यंत ताची कूड ताणें अशी दवरलेली आसा. पळयात आमी कितलीं जाणां हांगसर येता. कित्याक खरेपणी तो आमकां आर्काशीर कोत्ता, तो आमकां ओडून घेता ताचे मागण्यांतल्यान. तेन्ना केल्लें मागणें आतां पर्यंत तें फळदायक. 400 वर्सां भरलीं ह्या वर्सा बत्तेली 12वेर ताच्या सांतपणाक. मेलो केन्ना? 1552 वर्सां. इतलीं वर्सां जालीं पूण आतां पर्यंत इतलो लोक ताचेशी ओडून येता. कित्याक तेन्ना ताणें आपलें जिवीत सगळेंच उपवासांतल्यान देवाच्या ताब्यांत केलें. अशे भाशेन आमचो उपवास सांग जाय. हे मागणें आमी करया. आयज वाचपान आमकां हें सगळें सांगलेलें आसा. आनी कितें जाता? आमचेर कसलेंय वदृश्य आयलें जाल्यार आमी भिवंक फावना. जेजू त्या तारवान आसलेलो न्हय, बोटीन आसलेलो, वादळ आसलेलें. हे भाशेन पातकाचो वादळ भायल्यान आनी भितरल्यान आसा, पूण जेजू एकदम शांत थिचून न्हिदोन आसलेलो. ते उचांबळ जाले, कित्याक तूं आमकां वाचयना काय म्हूण लागले. ते म्हळ्यार तुमी कित्याक इतले दबावतात? आनी ताणें असोच एक हात केलो आनी सगळें बंद पडलें आनी ते थोटकले. ते भाशेन आमचो उपवास जावंक जाय. ताचेर आमी पातयेवन रावंक जाय. कसलीं वादळां मोडां येवं आमी भिवंक फावना. तो जाणो, ताचे बरोबर आमी एकवटून रावया आनी तो आमकां ह्या संवसारांत शांतीन आनी सुखान आमकां जिवंक मदत करतलो. तर हे भाशेन जिवच्याक सदांच ताणें सांगलां ते प्रमाणे आनी ताच्या जिवितांतल्यान जेजूच्या आमी सगळीं जाणां गोठाय घेवया. सदांच तो
वावर जालो की ना रातचो आपल्या बापाय बरोबर वेळ सादतालो, उठून वेळ सादतालो. आनी हाका लागून तो कितें म्हणूंक लागलो, हांव कोत्ता तें हांव करिना, बाप म्हजें सगळें कोत्ता. हांव उलयता तें हांव उलयना, तो उलयता म्हजें सगळें. आनी ताणें आमकां सांगलां, भिवू नाकात, त्या वेळार तुमी कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें हांव तुका सांगतलो, पवित्र आत्मा तुमकां दितलो, आनी त्या प्रमाणे तुमी कोत्तेल्यात बापायचे मोहिमे पासत, आमचे मोहिमे पासत न्हय, बापायचे मोहिमे पासत. हें सगळें घडोवन येवच्याक 5 मिनट न्हिदच्या आदी अशा भाशेन हात जोडात. हे भाशेन हात जोडले तुमकां पेकोवणी मेवतली, कुडीची, मनाची, आत्म्याची. दुसरें म्हणजे समन्वय, इंटिग्रेशन जातलें. तुमी आतां काळजांतान सगळें करूंक लागतल्या. पयल्या दिसा आमकां सांगलां भायलीं वस्त्रां पिंजू नाका, तुमची काळजां पिंजात, कित्याक थिंचोत्तान सगळें घडोवन येता, भितरल्यान सगळें भायर सरता. तर ताका लागून हे भाशेन एकवटान जेजूचेर रावंक हे भाशेन हात जोडात. आनी 5 मिनट सुस्कार घेता तेन्ना आमी सुस्कारान जिवितान जेजून बरोवन येता. आनी सुस्कार भायर सुट्टाना सगळें आमचे भितर आहा तितलेंय चिंतना, भावना, चाल, आठवणी जेजूच्या नांवान भायर काड. जेजू जेजू म्हणून सगळें भायर काडलें, तो ताचेर आशिर्वाद घालता, पेकोवणी दिता आनी आमकां आपले बरेपणांत बोधता. दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना फकत तो आमचे कुडींत मनांत ओतमांत येता, ताका अणभवया, सगळें ताचे सवय दवरया. 5 मिनटांनी जशे भशेन आमी एक आणी साफ कोत्ता ते भाशेन जेजूच्या नांवान सुस्कारान 5 मिनटांनी आमी साफ जातल्या, न्हिदोंक वेतल्या, बरी जॅम पडटली. पूण जेजू आमचे सवय वावुरतलो रातभर, आनी सकाळीं उठली की ना ताका एकवटून उठया. इतलो आनंद आमचे मदें आसतलो, कित्याक आमकां बरी जॅम देवान दिलेली आसा. आनी हाका लागून आमच्यान दुसरो दीस मागीर बरे भशेन जेजूच्या एकवटान सारूंक जाता. आनी सारूंक लागतलें हांव, पूण आमी प्रॅक्टीस करया. 1 मिनट सगळीं जाणां हात जोडात, पाट स्ट्रेट दवरात, दोळे बंद करात. सुस्काराक हाजीर जायात. सुस्कार जावन आसा जेजूचें जिवीत आमचें सवें, तो आमच्या जिवितान एक जाता, पूण तो आमचे भितर आसा. हे सगळें एकपण ह्या सुस्कारांतल्यान आमचें सवें ह्या प्रकारच्या मागण्यांतल्यान घडोवन येवंक जाता. पूण सुस्कार भायर सुट्टना कांयच भितर दवरूं नाकात. असलो उपवास आमी करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटान सगळें ताका समोर पळोवया आनी आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावन आमचें जिवीत खरेपणी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जियोया. आनी संवसारांत तशें स्वर्गांत जातलें, स्वर्गांत तशें संवसारांत जातलें म्हणून आमी मागता आमच्या बापान तें घडटलें. आतां सगळीं आमी उबी रावया आनी देवा बापा कडेन आमचे पासत. आनी ह्या संवसारांत झूज घडटा तें जाणात तुमी, युक्रेनांत कितें जाता पळय तें. आयज पर्यंत तेन्ना आसलेले तसलेच फुडारी आतांय उपजवतात. देवान आमची काकलूत करची आनी असल्यांक तांकां परिवर्तन करचें म्हणून आमी मागया. जाबाब गावन जातलो दोयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, ही मागणी आयक. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबान सगळ्या बिस्मांनी आनी पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक उक्तें आसून उक्त्या मनान आनी उदार काळजान क्रिस्ता सवें हाताक हात दिवन सांगातान परिशदीक वाट चल्ल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी सरकारान आनी नीत धर्मी फुडाऱ्यांनी धर्मीक विधी आपल्या स्वाता पासत गुंडावनाय जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी
ह्या कृपेच्या कालांत प्राचीत कालांत देवाचे पोरजेन आपणाच भितर स्वतंत्रताय अनुभवूंक आनी देवा पासत स्वतंत्र जावंक तांणी उपासाचो फळ अनुभवल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. उक्रेनान झूज बेगीन बंद जावच्याक आनी तरेतरेच्या जमकी जालोल्या मनशांक, आमच्या भावांक आनी भयणींक बुजवण, पेकोवणी, शांती आनी समाधान मेलच्याक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमची खासगी मागणी आता देवा मुखार मांडया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. कोणवाळे बापा, ह्या तुझ्या भुरग्यांची मागणी तुवें आयकलें आनी आमी जाणो की तूं ती शांती पावयतलोय तुज्या पुता उद्देशी. आनी आमी हीच न्हय पूण हेरांय जी मागणी तुजे कडेन आमी उबारलेली आसा ती सगळी तूं शांती पावय जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. नामचे लागीं C25 पेज 39. भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणें
सोरपोदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राचीत काळाचे दणवणीची आमची ही बोली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानतात तसली कोर आनी आमच्यो वायट वंदावण्यो दोमावंक आमकां अदीक सुडसुडीत कोर. या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोर्व तायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोशान समोरूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची व्हडती घोडितां आमी समोरमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good por gotuya. Sumia Jesu ami ouno kata ani etachi klebieta title mori tu voi bovaneso ami tuche moron por gota. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत तुमकां मळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुजे पोती बागेवन जुजे बागेवन दौर्म दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजू सांगाता हे मागणे आतां आमी म्हणया सगळी आमची मागणी इंतेसां आमचे आनी दुसऱ्या पासत आमी केलेली आसात ती आतां काळजान धरून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवचन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू बरोस हांव तुजो मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सुरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन Page 53, Ore Parvatarami, D11, D11.
जेजू आमच्या काळजांत आसा तो दोळे धांपून ताच्या कोटान वो वेळ सारया. आमी उपवास करून आतां जेजूक आमच्या काळजांत घेतला म्हणटोच ताची शक्ती गोठाय आमकां सगळ्या जाणांक मेळटली. आनी जशे भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक समोर पिलें तेच भाशेन आमी आतां ताका समोर पुया त्याच मागण्यांतल्यान. हे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवाळे बापा, ह्या पवित्र कुटान तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या काळार आमच्या पिडेस्त ओतम्यांक तूं काकळुतीन दिताय तें ओकोत सुफळायेन घेवंक आमची मनां अदीक आयतीं कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. मातसो बसात. सगळे आमचे पाद्री भाव हांगसर वावुरतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्या भायर हांगसर कोयर फापियोला कोत्ता तिकाय देव बरें करूं म्हणटा. मिडियाचें काम सकाळीं सान सांगे पर्यंत दया रोहिणी कोत्तात तांकांय देव बरें करूं. आमचे सांगिस्तांव हांगसर दिसभर वावुरतात आनी येराय तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्या जाणांक दिनवासता कित्याक तुमी व्हडा भोक्तीन ह्या कृपेच्या नवयनांत भाग घेतात. भाग्योन फ्रांसीस शेवेर आमचे पासून सदांच मागता आनी ते गूण आमी आमच्या जिवितानूय आपणावंक ताची सरशी येता. सदांच उपास करतना आमचे वस्तुंगी न्हय पूण देवाचे गोठायन देवाक एकवटून रावच्याक देवान आमचे सगळें वावुरच्याक वच जावन आसा आमचो हेतू. तर तुमकां सगळ्या जाणांक दिनवासताना जे आमचे भाव परदेसांत आसात आनी यूट्यूबाचेर आमचो सगळो कार्यक्रम पळयतात आनी भाग घेतात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक मागण्यांत हांव दवरतां. तुमकां आमचे सगळे प्रोग्राम आतां सोंपेपणी पर्यंत पळोवंक मेवतले. चडशे जाणां कडेन आतां ते नवे स्मार्टफोन्स आसात. तो तुमच्यान प्ले स्टोराचेर वचून डावनलोड करूंक जाता. हें ॲप सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल हें ॲप तुमच्यान डावनलोड केल्लें म्हणटच सगळें तुमकां मेळटलें थंयसरूच एका ॲपारूच. आदीं तुमकां वेबसायटीचेर वचचें पडटालें. थंयसर बटन दामलो मेवता तुमकां सगळें. तर हें तुमकां आमी धाडटाय बी तुमच्या देवा. पूण यूट्यूबाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियलाचेरूय तुमचे सगळें आमची मिसां कितें चलता तितलें वांटो घेवंक जाता. ह्या दिसांनी आमी अशे भशेन मांडावळ केलेली आसा. 5 सकाळच्या आमी मागणें दवरलेलें आसा. अर्दें वर भाग्यवतीन आसान आमकां शिकयलां पळय त्या प्रमाणे स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस. आयज एक दीस जालो ताका प्रिंसिपल एंड फावंडेशन म्हणजे एकदम मूळ मागण्याचो हांगसर मनोभाव कशे भाशेन घडोवंक जाय तो आयज आमी शिकून काडला. तुमच्यान यूट्यूबाचेर परतून पळोवंक जाता तें. मागीर थोडो वेळ पवित्र भोजन दवरलेली आसा जेजूच्या एकवटान वेळ सारच्याक. तो आमकां आमचे दोळे ताचेर लावले की ना ताची किरणां आमचे भितर शिरोन आमकां पेखोवणी दिता. 6, 7, 8 आमचे भाशेन मिसां. ताचे उपरांत त्योर्स. आतां त्योर्स जातलो आमचे भाशेन. सांगेच्या आदेसाक 3 परतून स्टार्ट करता. कृपेची वाट, काकळुतीची त्योर्स, मागीर खुर्साची वाट आनी 4 आमचे भाशेन मीस. 5 इंग्लीश भाशेन हेच भाशेन मागणें केल्लें आसा पळय सकाळीं तें प्रत्येक जेजुईट पाद्री आमचो ह्या प्रांतान आसा ते घेतलेत.
आनी त्याच्या उपरांत सोवांक आमचे तेच पाद्री वेगळे वेगळे ते मीस घेतले आनी त्या उपरांत त्योर्स सवांचे मीस जाले उपरांत आयतारा दीस हेच भाशेन प्रोग्राम पूण थोडी आनिकूय मिसां आसात 9:15 एक आमचे भाशेन 10:15 इंग्लीश भाशेन आनी सायबाच्या कपेलान बांयक वडे 10 वरांचेर 6 तारीख म्हणटत तिचो मीस जातले 6 तारखेर मायेचे 1542 वर्सां सायब गोंयांत पावलो ताका लागून हो दीस थंयसर आमी दवरलेलो आसा मीस जाता खूब लोक येता खूब पेकोवणी मेळटा कित्याक बावार्थान येतात म्हणून निमाणे दिसा 9 तारखे म्हणजे 9 जाता पळय त्या दिसा 12 हेच भाशेन मांडावळ आसा मागण्याची म्हणजे मिसांची पूण 9 वरांचेर पोरबेचें मीस जातलें तें आमचे भाशेन ताचे उपरांत पिराचिताची मिरवणूक हांगसोत्तान खुर्साची वाट रोजरी इगोर्जे पर्यंत थिंचोर ते सायब आमचे थिंचोर दोतोन शिकयताले थिंचोर वेतेल्या थिंचोर एक धाकटें मीस आसतलें मागीर घरा वेताना पेज घेवन घरा वेची इकरांक हांगसर एक खास मीस आसतलें तें फकत नेमक्या लोकांक दिवसीचे आनी जेजुएट दिनवासूंक बरोबर हांगसर येतले पूण ते मीस थोड्याच जाणांकूच निवडलेल्या म्हणून खूब जाणां आसात तीं पूण तांचे पासून ते मीस दवरलेले आसा इकरांक आनी मागीर सांगे तेच भशेन प्रोग्रामाक तो तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बडुपकार भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी जो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर सोदोस्तान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवा कडेन मागचें आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा हांव Amen. आमेन Page 240, U20.